ऑर्गनायझर्स दोन्ही टीम हातशे एज वेल एज दामदोडे चड मोगाच्यो भावनो भयणांदो आनी अपुरब्याच्यो भुरग्यांनो बरो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो अक्षय स्पोर्ट्स क्लबान कांय 2-3 इन्सिडंट जाले भुरग्याचे हेल्थाचे आतां म्हाका दिसता टायम येयला भुरग्यान हेल्थाक इम्पॉर्टन्स दिवपा जाय कित्याक प्लेयर्स म्हणटा ते मातशे घट उरपा जाय आमगे आदली प्लेयर आहाय ते म्हाका स्वता इल्लेशे घट आहल्यात नवे आहाय ते मातशे इल्लेशे तेणी मातशे एफर्ट करपा जाय सो आय विश देम तांकां बरी सावूय देंवून येता कित्याक 2-3 इन्सिडंट जाले हेच पयलीं आनी फाटीं एक एक्सिडंट जाला आनी भुरगो एक मेलो बाणाले सो वी हॅव टू ऑर्गनायझर्स आनी आमी फोकस करपा जाय टू सी दॅट फर्स्ट एड दिवपाक जावं कितें प्लेयरांक दिवपाक हांवें सगळे क्लबांक बरयलां की तुमी स्टेप्स घेयाय म्हूण आनी स्टेप्स घेवपाक हांव एसिस्ट करता म्हण तुमकां कित्याक इट कॅनॉट बी डन एकल्यान जावं एम्बुलन्स जाय कितें जाय आमी स्टँड बाय दवरपा जाय मुखार असो इन्सिडंट जायना ताच्या सो एनीवे दोनी टीम तुगेले आक्षे फेवरेट्स एज वेल एज दामदोडेन बरें खेळ्ळे आय रियली वॉन्ट टू एप्रिशिएट देम मुगे मागणी बारीक इन्सिडंट आहाय ते मातशे एकमुखाक फिल्डाचे कोण नाकाले ते बी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट म्हणजे एकमुखा मध्य रिलेशन संबंध आसती सगळी बोर्ड सायडी तरी आमी कोणें कितें म्हणलें जाल्यार आमी समजया लेट अस गो हेड सो आय विश एवरीबडी सगळ्यांक बरो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला ऑर्गनायझरांक शेबासकी स्पेक्टेटर्स जायत येयले स्पेक्टेटर्स इतले येयले की चोवपाक बरी उमेद येता स्पेक्टेटर ना जाल्यार उमेद येवपानी सो परतून एकदां सगळ्यांक तुमकां आय विश यू ऑल द बेस्ट देवान तुमकां बरी सावध दिवची देवान प्लेयरांक आनी बरी सावध दिवची कांय इन्सिडंट जायना तुज्या थँक्यू आनी गॉड ब्लेस यू